नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान भेटे उपरांत पावले चीनाच्या तियानजिन शारात. चीन आणि भारतीय परंपरेप्रमाण प्रधानमंत्र्यांक दिला येवकार. जापानाची भेट काय उपेगी परिणामां खातीर याद उरतली. प्रधानमंत्री. उत्तर प्रदेशाच्या नोएडा शहरात देशातल्या पहिल्या टेम्पर्ड ग्लास उद्देगाचे केंद्रीय माहिती आणि तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे हस्तुकी उक्तावण. टेम्पर्ड ग्लास आता आयात करपाची गरज ना. 2025-26 आर्थीक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीक वाडिल्लो सकल घरेलू उत्पादनाचो दर उद्देग जगताक खोस दिता. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे निलेश शाह हांचे मत. मोरजेच्या मर्डीवाड्यात साकारला गोयच्या कावी कलेचो प्रचार करपी इको फ्रेंडली गणेश देखावो. आणि संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीत भारताचे पदक निश्चित. सात्विक चिराग जोडी पावल्या उपांत्य फेरयेत. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान भेटे उपरांत चीनात पावले. थंय ते शांघाय सहयोग शिखर परिशदेत वांटेकार जातले. आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनात पावल्या उपरांत तांकां चीनाच्या पारंपारीक नृत्यान येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 वर्सांच्या काळा उपरांत चीन भेटेर आसात. ह्या भेटेत ते चीनाचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग हांचे कडेन लेगीत उलोवप करतले. आयज प्रधानमंत्री चीनाच्या तियानजिन शारात पावल्या उपरांत तांकां चीनी कलाकारांनी भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक नृत्यान जाल्यार चीनाच्या वाद्यवृंदान संतूर सिताराचे वादन करून आणि वंदे मातरमाची प्रस्तुती करून येवकार दिलो. शांघाय सहयोग शिखर परिशदेत बऱ्याच विशयांचेर खोलायेन चर्चा जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स माध्यमाचेर बरयल्ल्या संदेशात म्हळां. अमेरिके आड सुरू आशिल्ल्या टॅरिफ धोरणां उपरांत उप्राशिल्ल्या परिस्थितीच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची चीन आनी जापान भेट खूपच म्हत्वाची थारता. 31 ऑगस्ट आनी 1 सप्टेंबराक शांघाय सहयोग शिखर परिशद जावपाची आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चीन भेटेर वचच्या पयलीं जापान भेटे विशींचे एक चलचित्र एक्स ह्या समाज माध्यमाचेर उजवाड आयला. जापानाची भेट काय उपेगी परिणामां खातीर याद उरतली आनी ह्या परिणामांचो फायदो भारतीय नागरिकांक जातलो. जापानाचे प्रधानमंत्री इशिबा जापानाचे नागरीक आनी सरकाराचो आपूण उपकारी आसा. तांणी दिल्लो हुनहुनीत येवकार सदांच याद उरतलो अशें तांणी आपल्या व्हिडिओ संदेशात म्हळां. विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड. भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है. हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है. India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our people and for the world. Together, we will shape Asian century for stability, growth, and prosperity. जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यही नहीं रुकी. Japan's excellence and India's scale can create
a perfect partnership. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। देशातल्या पहिल्या टेम्पर्ड ग्लास उद्योगाचे आज उत्तर प्रदेशातल्या नोएडात केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उक्तावण केले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला सुरू केल्ल्या मेक इन इंडिया अभियानाक लागून फाटल्या 11 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक मळाचेर व्हडा प्रमाणात उदरगत जाल्या। आता मेरेन टेम्पर्ड ग्लास भायल्यान आयात करतले, पूण ह्या कारखान्याच्या उक्तावणा उपरांत 2.5 कोटी टेम्पर्ड ग्लास भारतात तयार जातले, अशी माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। एक एक करके, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सर्वर्स हो, हार्डवेयर के दूसरे कंपोनेंट्स हो, राउटर्स हो, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। और हर एक आप देखेंगे 1 बाय 1 सभी कंपोनेंट्स भारत में बनने लगे हैं। आज जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला टेम्पर्ड ग्लास कवर होता है, वो ये प्लांट का आज इनॉग्रेशन है। अब तक टेम्पर्ड ग्लास इंपोर्ट होते थे। इस प्लांट के यहाँ से मैन्युफैक्चर होने से करीब 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास हर साल के भारत में बनने लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन भारत में बढ़ता जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पूरा इकोसिस्टम बनता जा रहा है। जम्मू काश्मीरच्या रियासीत पालसणा कोसळिल्ल्यान एकाच कुटुंबातल्या 7 जाणांक जीव वगडावचो पडलो। घडणुकेची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत मजत दळ घडणूक थळाचेर पावलो आणि मजत वावराक सुरवात केली। इतले मजगतीं जम्मू काश्मीरच्या रामबनात ढगफुटी जाल्ल्यान 4 जाणांक जीव वगडावचो पडलो, जाल्यार एक मनीस अजूनय बेपत्ता आसा। रामबनचे उपायुक्त मोहम्मद इलायस खान हांणी सांगिल्ल्या प्रमाण ढगफुटी जाल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात उदक व्हांवले आणि हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाली। ह्या घडणुकेक लागून एक घर आणि एका शाळेचें लुकसाण जालां। प्रशासनाकडच्यान पिडेस्तांक मजत दिवपाचो वावर व्हडा प्रमाणात सुरू आसा। या घडणुकेविशीं रामबनाचे उपायुक्त मोहम्मद इलायस खान हांचे कडेन संपर्क साधून पुराय माहिती घेतल्या आणि मजत वावराचो नियाळ घेतला, अशी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी ट्वीट केल्ल्या संदेशात म्हळां। आज पुराय देशभरात राष्ट्रीय लघु उद्योग दीस मनयतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आमचे सरकार वावर करता, अशें मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री मोहन यादव हांणी सांगले। फुडाराक रिजनल ट्युरिझम कॉन्क्लेव जावपाचें आसा, जाचे वरवीं फुडारात पर्यटनाच्या मळाचेर आमकां सगळ्यांक मुखार सरपाक मजत जातली, अशें तांणी मुखार सांगले। ह्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान देश समृद्ध जातलो आणि तरणाट्यांक रोजगार मेळटलो, अशें तांणी सांगले। आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अभियान जो चल रहा है, उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे अपने पर्यटकों के माध्यम से भी कई सारे प्रकार के रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध होते हैं। चंबल अंचल के लिए जब मैं टूरिज्म कॉन्क्लेव की करने की बात कर रहा हूँ, उसके पहले हमने रीवा में की थी, उसके बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में की थी। आज ग्वालियर चंबल अंचल में जो टूरिज्म कॉन्क्लेव होने वाली है, उल्लेखनीय ये भी है कि रिजर्व फॉरेस्ट के साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार के हमारे वन्य जीव भी हैं। चीता प्रोजेक्ट भी सबसे पहले हमारे इसी चंबल के पालनपुर क्यूनो क्षेत्र में वो बहुत सफलता के साथ चीतों ने अपने परिवार को बढ़ाया है। हमारा भविष्य का पर्यटन का ये क्षेत्र और समृद्ध हो। लघु उद्योग दिवस के अवसर पर हम इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री टूरिज्म कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। सध्या पुराय गोंयभर चवथीची परब व्हडा उमेदीन भाविक मनयतात। 1.5 दिसांचे गणपती पावयल्या उपरांत आता 5, 7, 9 आणि 11 दिसांच्या गणपती कडेन भाविकांनी गर्दी केल्ली दिसपाक लागल्या।
गोयातल्या बऱ्याचशा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी तरेकवार देखावे आणि रंगरंगयाळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला, जाका लागून लोकांची गर्दी जावप साहजिकच असता। हे फाटभुंयेर वट्ट 400 परस चड पुलीस उत्तर गोयातल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या राखणे खातीर आणि रातचे गस्ती खातीर तैनात केल्यात। ह्या वेवस्थे खातीर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा वांगडा बसका घेवन पुलीस अधिकाऱ्यांनी देखावे आशिल्ल्या जाग्यार कशे तरेची सुरक्षा वेवस्था आसपाक जाय आणि मंडळाच्या स्वयंसेवकांनी कशे तरेन नेम पाळपाक जाय हाचे विशीं मार्गदर्शन केले। दरेका गणेशोत्सव मंडळाक सीसीटीव्हीची व्यवस्था करप अनिवार्य केला। सगळ्या नागरिकांनी दिल्ल्या नेमांचे पालन करून सहकार्य करचे असो उलो गोय पुलिसांनी मारला। 2025-26 आर्थीक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत सकल घरेलू उत्पादनाचो दर 7.8% आसपाचो अदमास उक्तायल्लो, जाल्यार नाममात्र सकल घरेलू उत्पादनाचो दर 2025-26 आर्थीक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीत 8.8% उरलो। या फाटभुंयेर पर्यटन समितीचे आणि गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष निलेश शहा हांणी वाडट्या जीडीपीचेर खोस उक्तायल्या। फाटल्या कांय दिसांनी युद्धाची परिस्थिती भारतान अणभवून लेगीत ही उदरगत आमकां खोस दिता अशें तांणी दूरदर्शना कडेन उलयतना सांगलें। It is looks like a very good growth, and it's unexpected. I think what after the war-like situation which happened, not only that last year the same quarter financial year 24-25 it was around 6.5, and today we are talking about 7.8 same quarter. So I think it's a very good growth. It may not be possible to sustain in the coming quarter, but I think with the reforms on GST which is expected, I think it will go a long way into maintain, at least sustaining the growth to a certain extent. With US tariff already effective on 28th of this month, so there will be impact. But I think government is doing their all in their or whatever capacity, and they have not overreacted to or gone into confrontation mode with the US. I think with looking into all this scenario, I think the growth will remain. As far as the tourism sector is concerned, the growth has also been quite good as per the record. It is almost 8.6, that is tourism and trade, what the figures have come out. So which is also quite good. गीग फोर्स आर्थीक बदलाच्या एका नव्या रुपान मुखार येवपाक लागला। नीती आयोगाच्या नियाळा प्रमाण ह्या वाठाराक आर्थीक वर्स 2025-26 वर्सा 1 करोडा परस चड रोजगार निर्मिती जावपाची शक्यताय आसा, जाल्यार 2029 मेरेन ही संख्या 2.35 कोटी परस चड जावपाचो अदमास नियाळात उक्तायला। ई श्रम पोर्टलाचेर 30.98 कोटी परस चड असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांची नोंदणी जाल्या, जातूंत 3.37 लाख प्लॅटफॉर्म कामगार आस्पावता। देशाच्या अर्थव्यवस्थेक बळगे दिवपा खातीर प्लॅटफॉर्म कामगाराचो भोव मोलाचो वांटो आसता। तांच्या खातीर केंद्र सरकारान अदमासपत्रकांत कांय तरतुदी केल्यात, जातूंत प्लॅटफॉर्म कामगाराक वळखपत्र जारी करप, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री भलायकी येवजणे खाला तांची नोंदणी करप हाचो आस्पाव आसा। घेवया खबरापत्रांत एक ल्हानसोच विसव। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। कोरगांवच्या मोरजी मर्डीवाडा हांगासरल्या हिरू शेटगांवकर हाणें आपल्या घरांत गणपतीच्या मुखार मोरजाईत मंदिराचो इको फ्रेंडली देखावो उबो केला। ह्या देवळाचें खाशेलेपण म्हळ्यार देवळांत आशिल्ली कावी कला, जाचें हुबेहूब चित्रण हिरू शेटगांवकर हाणें आपल्या देखाव्याचेर केलां। हे वेळार दूरदर्शनाच्या संवाददात्यान हिरू शेटगांवकर हाचे कडेन संवाद साधलो।
वर्सा चवथीक डेकोरेशन केल्लेलें आसा जे हांवें आमचें जें मोरजाचें देवूळ आसा जें हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तसो तेचो स्ट्रक्चर तेची जी कावी आर्ट आसा ती हांवें तशी रिक्रिएट केल्लेली आसा तशें तुमी लायक पळोवंक शकता. हो आमचो एंट्रन्स आसा सो हांवें हांगासर घंटा दाखयलेली आसा सो देवळान जशें आमी भितर सरता कधी घंटा वाजयता तशें हांवें हें बी दाखयलेलें आसा डेकोरेशन. तशेंच हांवें हें डेकोरेशन हें आमी इको फ्रेंडली मटेरियलांतल्यान यूज करून म्हटल्यार जे आमी वेस्ट मटेरियल आसता तेच्या पासून यूज केल्लेलें आसा. जे कार्डबोर्ड आनी पेपर ते तुमी पळोवंक शकता हो फूल कार्डबोर्ड आनी तेचेर मागीर पेंटींग केल्लेलें आसा कावी आर्ट. कोरगांव चौपाटीतलो 12 कुटुंबांचो गणेश उत्सव पुराय गोंयकारांक एक वेगळोच संदेश दिता. चवथ गोंयकारांचो एक अविभाज्य भाग जो सैमा कडेन आपले नाते सदांच जोडीत आसा. सैमाची राखण करपी संदेश दिवपी चवथ गोंयकार व्हडा उमेदीन आनी सैमाच्या सांगातान मनयता. कोरगांवच्या पेठेच्या वाडा हांगासर 12 कुटुंबां एकठांय येवन चवथीची परब मनयतात. हे वेळार ही सगळीं कुटुंबां एकठांय येवन गोंयची पारंपारीक फुगडी भजनां आनी घुमट वादनान गणपतीची सेवा करतात अशी माहिती ह्या कुटुंबांतल्या एका वांगड्यान दूरदर्शना कडेन उलयतना दिली. जो कोरगांव पेठेचा वाडा हांगासर कितकीशीं वर्सां आमी उमेदीन ही चवथ साजरी करता. कितकी पिढी हें आमी ते बद्दल सांगूं शकना पण अपरांपार अशी म्हणजे आज पणजो किंवा त्याही पलीकडे आमचे कुटुंब जे आमी आतां पळयत आसात किंवा आमी जे दिसून येतात तेच्या पर्यंत कैक वर्षाची आमची परंपरा आसा ती मोठ्या भक्तिभावान आमी साजरी करता. आमची 12 कुटुंबां आनी ही 12 विविध अशा गोंयच्या वेगवेगळ्या भागात विखुरलेली आसा पण ह्या चवथीच्या निमतान एकत्र येतात. पयलीं हो गणपती 1.5 दिसाचोच आमचो पुजलो जाता. आतां जवळ 5 दीस सुद्दां आमकां अपुरे पडटात. 12 गोळ्याचो गणपती चौपटीतलो म्हणून हो गणपती प्रसिद्ध आणि ह्या 12 गोळ्याचो गणपती 12 गोळे म्हणजे 12 कुटुंबां आणि ह्या प्रत्येक कुटुंबाची जवळ 80 ते 100 लोक अशी लोकसंख्या ह्या कुटुंबाची जाल्ली आसा. वेगवेगळे हे लायतना सांस्कृतीक चळवळ चलयतना आमची लोकधारा जी आसा पेडणेची किंवा गोमंतकाची ती लोकधारा तुमकां हें लोकजीवन दिसपाक येता. फुगडी भजन म्हणा आमच्या भुरग्यांक शिकोवपाची गरज लागना जन्मजातच ती कला ते ह्या वातावरणांतल्यान अवगत करतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज लालबागच्या राजाचे दर्शन घेवन पुजा केली. हे वेळार तांचे वांगडा महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हेवूय हाजीर आशिल्ले. तांचे पूत आणि ICCचे अध्यक्ष जय शाह हांणी लेगीत तांच्या वांगडा लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतले. पुराय देशभर सुरू आशिल्ल्या चवथीच्या परबेचो आयज चवथो दीस. मजगतीं पुण्यांत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी साई भक्त मंडळांत वचून गणपतीचे दर्शन घेवन आरती केली. अमेरिकेतल्या एका न्यायालयान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी लागू केल्ले टॅरिफ पुरायपणान बेकायदेशीर आसा अशें म्हळां. युनायटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ फेडरल सर्किट हांच्या म्हणण्या प्रमाण राष्ट्रपती कडेन आणीबाणीच्या काळात निर्णय घेवपाची तांक आसता पूण तातूंत टॅरिफ आनी टॅक्स लावपाचो तांकां अधिकार ना. ह्या निर्णयाक लागून डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या अर्थीक निर्णयाचेर प्रस्नचिन्ह उबारला. अमेरिकेन भारताचेर 50% टॅरिफ लागू केल्या उपरांत भारतातल्या उद्देग जगतात अमेरिकेच्या आर्थीक धोरणाचेर खर टिका केल्या. भारतातले लघु उद्देजक निर्यातदार आनी हेर उद्देजक ह्या घडणुके कडेन एक आव्हान म्हूण पळयतात आनी आत्मनिर्भरते खातीरची एक संद अशेंय ते मानतात. हे निमतान भारतीय उद्देग स्टार्टअप आनी निर्यातदार नवी बाजारपेठ सोदतले आनी घरगुती उदरगतीचो दर उंच्या पावंड्यार पावोवपा खातीर वावुरतले. लागू केल्ले टॅरिफाचो परिणाम सगळ्यात चड अमेरिकेचेरूच जातलो कारण ह्या टॅरिफाक लागून अमेरिकेत वस्तू म्हारग जातल्यो अशें IREFचे उपाध्यक्ष देव गर्ग हांणी सांगलें. It is the US consumer who has to bear this brunt of all these additional tariffs and the Indian industry will remain largely insulated. As in the case of rice, US is one of the major markets for Indian rice, wherein US is importing about 250,000 metric tons of rice every year, valued at roughly 3,100 crores. It is ultimately, in terms of food, we have largely seen that the consumer does not change to alternative food habits and they are willing to pay the higher prices. And once there is an acceptance of these higher prices in the domestic market, it is the exporters who in the long term benefit.
दागिन्यांच्या उद्देगान देशांतर्गत बाजारपेठेचो खोलायेन विचार करीत आणि संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरब आणि कतर सयत हेर देशात वेपार वाडोवन अमेरिकेन लादिल्ल्या अतिरिक्त टॅरिफाचेर भारतान खर उतर दिला आणि विकल्पीत बाजारपेठ लेगीत सोदल्या. ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया वांगडा केल्ल्या मुक्त वेपार धोरणाच्या कबलातीक लागून दागिन्यांच्या वेपाराचेर सकारात्मक प्रभाव पडला, अशें ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी काउन्सिलाचे अध्यक्ष सय्यम मेहरा हांणी सांगले. ओवर मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जितनी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के रूट्स है वो करने चाहिए तादाद, और उसके साथ साथ जो मार्केटिंग के अंदर अपनी जो इंडिया के अंदर 140 करोड़ जनता है, मोर देन 5 से 7 करोड़ लोग डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी बाय करते हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर. मिडिल ईस्ट मार्केट चाहे वो सऊदी हो गया, दुबई, कतर, जीजेसी जेमन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने, हमने भी दुबई, कतर, बहरीन के अंदर रोड शोज किए ताकि यहाँ की डोमेस्टिक ज्वेलरी वहां बिक सके. यूके के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी एफटीए हो गया है और हमारे जो कैपेबल कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ भी एफटीए इंडिया का करने जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज अगर अचानक से धक्के से होती है तो उसको थोड़ा समय जरूर लगता है वापस आने में. 3 से 6 मंथ लग सकते हैं इसको वापस हमारी इंडस्ट्री को इस धक्के से वापस लाने. पुराय संवसारात अमेरिका सोडून आनीकूय व्हड बाजारपेठ आसात जातूंत ई-सायकलीचो उपेग करतात. आता अमेरिका सोडून हेर बाजारपेठेचेर आमकां लक्ष केंद्रीत करचेच पडटले जातूंत युरोप, ऑस्ट्रेलिया, जपान ह्या देशांचो आस्पाव जाता, अशें इलेक्ट्रीक सायकल कंपनी ई मोटोरेटचे सहसंस्थापक कुणाल गुप्ता हांणी सांगले. There are so many more bigger markets in the world where electric bikes are also consumed, and of course in the earlier strategy we used to largely focus on US as a market, but because it is one of the biggest countries in terms of consumption of this particular product. Now as a strategy we'll have to divulge from US and look at different other markets also, which includes Europe, Australia, Japan and different other economies. खबरापत्रात घेऊया आणीक एक ल्हानसो विसव. जिधर देखिए फूल ही फूल. फूलों की खेती तो सारे किसान थोड़े बहुत तो करते ही हो, कोई बचे है कि नहीं करते, वरना फूलों की खेती करते 100 से ज़्यादा. कोई बीघे में लगाता है, कोई 1.5 बीघे में, इतने में रखता है. पुरानी सोच में नए ज़माने के साथ बदलाव लाना, नए तरीकों के साथ काम करना, ये सब तरक्की के नुस्खे हैं. इनसे जिंदगियां बदल सकती हैं, ठीक वैसे जैसे मुखाना गांव के किसान अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं गांव से. भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. संवसारीक मळाचेर भारतीय सैन्य दळाक अतुलनीय पराक्रमा खातीर वळखतात. दर एका संकटाचें समाधान म्हळ्यार भारतीय सैन्य दळ. फामाद गायक पद्मश्री कैलाश खेर आनी भारतीय सैन्य दळाची वीरगाथा गावपी कितलीशींच गितां प्रस्तुत केल्यात. ह्याच वळेरेंत तांणी आनीक एक गीत भारतीय सैन्य दळाक ओंपलां. हें गीत भारतीय सैन्य दळाची ताक, वीरता आनी बलिदानाची गाथा गायता. भारतीय सेना दम्भ का स्तंभ खम खम खम, त्रिशूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से बिन नकेल गगन फाड़ के, प्रवाल से दहाड़ के सिंह की दहाड़ से. भारतीय सेना, भारतीय सेना. मैं हूं आपका कैलाश खेर और दूरदर्शन के सभी दर्शकों, श्रोताओं, ये बहुत ही प्रसन्नता का पल है कि जो गाना हमने 5 महीने पहले प्रारंभ कर दिया था, बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिनकी वजह से गाना थोड़ा डिले हुआ. तीनों भारतीय सेनाओं के नाम आपके कैलाश खेर का, डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का तथा हमारी एक मेक इन इंडिया को रिप्रेजेंट करती हुई प्यारी सी कंपनी है सैमटेल एवियोनिक्स, इन सब का एक समन्वय है, समर्पण है और प्रणाम है हमारी सेनाओं को. ये आपके हर भारतीय के हृदय को गर्व से भर देगा. ऐसा गाना हम लेकर आ रहे हैं. आप सबको ये गीत पुनः समर्पित है, हर भारतीय को समर्पित है. हर भारतीय के दिलों में जोश भरने वाला यह है गाना भारतीय सेना.
अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना। दंभ का स्तंभ खम धम धम त्रिशूल गाड़ के, प्रलयंकारी गति से बिन नकेल गगन फाड़ के, ज्वाल से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना। भारतीय सेना की सुरक्षा कवच देश का संबल, तीनों भारतीय सेनाएं, ध्वज तिरंगा विश्व पटल और गगन पर, तीनों भारतीय सेनाएं। भारत माँ की आन पर खेले अपनी जान पर, शौर्य पराक्रम का है पर्याय भारतीय सेना। भारतीय सेना। सात्विक साईराज रांकीरेड्डी आणि चिराग शेट्टी या जोडयेन पॅरिसात सुरू आशिल्ल्या बॅडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चॅम्पियनशिपात दादल्यांच्या दोट्टी सर्तीत सेमीफायनलीत पावल घाला। क्वार्टर फायनलीत सात्विक चिराग हांणी मलेशियाच्या एरोन चिया आणि वू यिक सो हांकां 21-12, 21-19 अशा गुणांनी हारयले। ह्या जैताक लागून चॅम्पियनशिपात भारताचे पदक निश्चित जाला। सात्विक आणि चिराग ह्या जोडये खातीर हे दुसरे पदक आसतले। 2022 वर्सा टोकियोत जाल्ले सर्तीत तांणी कांस्य पदक जोडिल्ले। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेळाळीन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 30.4°C आणि उण्यांत उणें तापमान 24.6°C इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान भेटे उपरांत पावले चीनाच्या तियानजिन शारात। चीन आणि भारतीय परंपरेप्रमाण प्रधानमंत्र्यांक दिलो येवकार। जापानाची भेट काय उपेगी परिणामां खातीर याद उरतली, प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेशाच्या नोएडा शहरात देशातल्या पहिल्या टेम्पर्ड ग्लास उद्योगाचे केंद्रीय माहिती आणि तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या हस्तुकी उक्तावण। टेम्पर्ड ग्लास आता आयात करपाची गरज ना। 2025-26 आर्थीक वर्साच्या पहिल्या तिमाहीक वाडिल्लो सकल घरेलू उत्पादनाचो दर उद्देग जगताक खोस दिता। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे निलेश शहा हांचे मत। मोर्जेच्या मर्डीवाडात साकारला गोयच्या कावी कलेचो प्रचार करपी इको फ्रेंडली गणेश देखावो। आणि संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीत भारताचे पदक निश्चित। सात्विक चिराग जोडी पावल्या उपांत्य फेरयेत। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्ज सुरू केला। ह्या ॲपावरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।